मुरगांव पत्रकार भावांक आनी भयण्यांक सगळ्यांक वेलकम करता. आयचो जो विशय आसा तो गेली 5 दीस जाले आमी पळयता जे हांगा आमच्या मुर्मा गोवा म्युनिसिपल कावन्सिलान जे 25 वॉर्ड येता त्या 25 वॉर्डान जी गार्बेजीची आयज जी घाण पडलेली आसा, आयज आख्ख्या सिटीन आमच्या वास्को सिटीन तशें आख्ख्या एरियेन मुर्मा गोवाचे जावं वास्कोचे जावं दाबोलीचे जावं सगळे कडेन एवरी कॉर्नराक पळोवपाक गेले जाल्यार गार्बेज भरून ओवरफ्लो जावन आयज थंयसरली जे आमचे कुत्रे जनावरां आसा ते गार्बेज रस्त्याचेर उडोवन लोकांच्या घरांनी व्हरून अशी सगळे कडेन एक घाण पसरलेली आसा. आनी हे आयज हे आमच्या वास्कोकारांचेर लाभपाक जर जबाबदार आसा जाल्यार हो गव्हर्मेंट जबाबदार आसा. कित्याक आयज आमच्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज जो म्युनिसिपालिटीचो जो मिनिस्टर आसा ताका आमी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर म्हणटा, मिस्टर मिलिंद नाईक, तो आयज अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसून सुद्दां आयज खंय तरी अशें दिसपाक येयलेलें आसा की ताका हे इशूआचेर हे विशयाचेर मात सुद्दां कितें पडलेलें ना. ही ह्या लोकांक केरलेस करपाक लागलेलो आसा आनी हो इशू जो आसा रिजॉल्व करचे सांगून तो सुशेगाद आसा. आयज येदी व्हडली परिस्थिती आख्ख्या आमच्या वास्कोकारांचेर मुर्मा गोवाच्या लोकांचेर हाडपाक जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तो यूडी मिनिस्टर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जी आमची म्युनिसिपालिटी आसा मुर्मा गोवा म्युनिसिपल कावन्सील ताका आमी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणटा. आयज तेच आपूण जोडटा आनी तेच लोकांक पेमेंट घालता. बट आयज हांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जी आपली जबाबदारी आसा तो म्हणटा ही जबाबदारी आपली न्हू, तो म्हणटा ही जेन्ना म्युनिसिपालिटी ऑटोनॉमस आसा ते तेंचो विशय. हांव ताका विचारपाक सोदता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक तशेंच आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टराक आयज ही म्युनिसिपालिटी सगळ्यो 11 म्युनिसिपालिटी आयज कोणाच्या ताब्यान आसा? आयज हे म्युनिसिपालिटी कोणाच्या ताब्यान आसा? आयज तर कावन्सिलर आसा, थंय कावन्सील आसा, थंयसर जे म्युनिसिपालिटी चलयता. आयज जर कोण म्युनिसिपालिटी चलयता जाल्यार गव्हर्मेंटान आपल्या ताब्यान ही म्युनिसिपालिटी घेतलेली आसा आनी गव्हर्मेंटान थंयसर एडमिनिस्ट्रेटर बसयलेले आसा. सो आयज म्युनिसिपालिटी चलयता कोण? आयज म्युनिसिपालिटी गव्हर्मेंट चलयता. सो ही जबाबदारी गव्हर्मेंटाची. आपली जबाबदारीसून तूं धांवनाका. आयज जर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक जाय जाल्यार येन्ना 5 दीस जाले आयज तेणेन वचोन थंयसर ते लोकांक मेळोन तो इशू जाय जाल्यार तो एका मिनटा भितर सॉर्ट आउट करूंक शकता. बट खंय तरी दिसता ताका मात सुद्दां ह्या लोकांचे पडलेले ना, ह्या वर्कर्सांचे पडलेले ना. कित्याक तो ह्या लोकांक अजून पर्यंत मेळपाक वचना, अजून पर्यंत हो इशू सॉर्ट आउट करपाचो तेणेन कसलोच एक पावल फुडें मारलेलो ना. जेन्ना म्युनिसिपालिटी चलता तेन्ना तुम्ही आख्खे तिनूय आमदार मुरगांवचो जावं वास्कोचो जावं दाबोलीचो आमदार जावं तिनूय आमदार तुम्ही म्युनिसिपालिटीन एवरीडे इंटरफियर करता. कोण घर रिपेर करता थंयसर तुम्ही इंटरफियर करता, कोण घर बांदता थंयसर इंटरफियर करता, कोणाक रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट दिवंक जाय कोणाक दिवंक जायना हांगा तुम्ही इंटरफियर करता. डे टू डे वॉकिंगान तुम्ही इंटरफियर करता. आमकां एक व्हिडिओ उगडास येता आसतलो जेन्ना रिमा सोमेलीकर वायस चेअरपर्सन आनी एक्टिंग वायस चेअरपर्सन आसलेले तेन्ना तेजे आनी मिलिंद नायकाचें कन्वर्सेशन तुम्ही ऐकलां आसतलें सगळ्यांनी, आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी ऐकलां. तेन्ना हो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर ताका फोन मारून लेबर मागतालो. तेन्ना तूं तुजो पावर यूज करून लेबर मागपाक लागून तूं धमकी दिवन लेबर घेतालो. तेन्ना तुका म्युनिसिपालिटी जाय, तेन्ना हे लेबर तुका जाय. आनी आयज हे लेबर जे आसा ते आपल्या हक्काक लागून झगडटा, तांकां सॅलरी मेळना, तेंचे कितलेशे नो इश्यूज तेंचे पेंडींग आसा जे तेंचे डिमांड आसा आनी आयज तेज्या लागून ते आयज स्ट्रायकार गेल्लेले आसा. आख्खे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा म्युनिसिपालिटीचे कॉलॅप्स जाल्लेले आसा. थंयसर एक कितें पेपर इनवर्ड जायना, आउटवर्ड जायना. आयज सगळो इश्यू म्हणटा तो ठप जावन पडलेलो आसा. आयज म्युनिसिपालिटीन कसले काय लोक आयज अक्षरशः त्रासान आसा आमचे मुर्मा गोवाचे. कसलेच मुर्मा गोवाच्या लोकांची आतां कामां जायना. फाल्यां शेनवार आनी आयतार परत 2 दीस गेले, 7 दीस जातले. सो फक्त आमकां इतलेंच दिसपाक येयलेलें आसा की हे मिनिस्टराक जर खरेंच इंट्रस्ट आसा जाल्यार ताणें इमिजिएटली हो इशू रिजॉल्व करपाचें. जसो मिलिंद नायक बाकीच्या इशूचेर उलयता, जेन्ना एमपीटीचो इशू येता एमपीटीच्या इशूवाक लागून तो उलयता, एमपीटीच्या वर्कर्सांक लागून तो उलयता,
तो म्हणजे इतले वर्कर्स आसा एमपीटी बंद पडली जाल्यार ते वर्कर्स बेकार आमकां जाय त्या लोकांनी थंयसर एमपीटी चल्लेली त्या लोकांची तेंची फॅमिली आसा तेवूय आमचे भाव आनी भयणां ते कामाक आसा आमकां एमपीटी केन्ना बंद पडलेली बट थंयसर मिलिंद नायकाचो स्वताचो स्वार्थ आसा कित्याक तो जो बिझनस चलता तो आख्खा एमपीटीन चलता थंयसर कोल्ड हँडलिंग तो करता ट्रान्सपोर्टेशन तो करता ताडपत्री घालपाचें काम तो करता लेबर कॉन्ट्रॅक्ट तो घेता सगळे थंयसर कॉन्ट्रॅक्ट मिलिंद नायकाचे सो ताका थंयसर एमपीटी बंद पडलेली नाका थंयसर तो उलयतना आपल्याचेर उलयना तो घालतना कोणाचेर घालता वर्कर्सांचेर घालून उलयता वर्कर्स बेकार पडटले म्हणून बट ही सगळी तेजी पॉलिटिकली स्टंट जो करता तो एक्च्युअली गरज आसा हे जे लोक बारीक लोक जे वर्कर्स आसा आयज आख्खो आमचो शहर आमची सिटी क्लीन दवरपाची जबाबदारी ते लोक घेता आयज जी आमची वेस्ट आसा गार्बेज आसा आयज कितें जर काम तुमचें गटर चॉकअप जाल्यार कितें आसा हे जे लोक आमची सिटी क्लीन दवरता हे वर्कर्स हे जे ना जाल्यार आख्खे सिटीन सगळी घाण पडून सगळ्या लोकांक त्रास जातले आता हे 5 दिसाचो गार्बेज पळोवपाक गेल्यार लोकांक येन्ना जर त्रास जावपाक लागले वास सोंसपाक जायना थंयसर थंयसून कितें डिजीज जावन लोकांक त्रास जावंक शकता हेजेवूय आमकां खबर ना सो आमचो फक्त इतलोच डिमांड आसा की इमिजिएटली जो आसा तो तेंच्यांनी तेंचो इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट करपाचो आनी आमी टोटल ते वर्कर्सां वांगडा जे आसा स्ट्रायकाक बसलेले आसा तेंच्या वांगडा टोटल आमी सपोर्ट करता आनी मागता गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक ही तुमच्या ताब्यान आसा कित्याक आमकां उगडास येता जेन्ना 14 फायनान्साचे पयशे जेन्ना म्युन्सिपाल्टीक येयलेले कितलेशे करोड येयलेले 36 क्रोड्स कितले येयलेले तेच्या भितरले जे उरलेले पयशे आसलेले अबाउट 20 क्रोड्स हे 20 करोड हेंच्यांनी जी सुडाक दिले जी सुडाक मागून घेतले सो हांव मागता जी सुडाचो मिनिस्टर कोण आसा आमचो मिलिंद नायक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर तेच्या अंडर येता ते पयशे तुवें हेला म्युन्सिपाल्टीचे पयशे तेच पयशे खंय तरी अरेंजमेंट कर आनी ते लोकांक ते पयशे सॅलरी आनी तेंचे पेंडींग इश्यू जो आसा तो सॉर्ट आउट कर आयज तो कित्याक करूंक शकना आयज खंयचुनूय पयशे अरेंज करून ते लोकांची सॅलरी फक्त खंय तरी दिसता तो इगो प्रॉब्लम जी घमंड आसा मिनिस्टराक एरोगंट कित्याक आयज आमी पळयता हेंच्याच आमदारा भितर एकवट ना हो एक मिनिस्टर दुसरें करता आमदार तेच्या अगेन्स्ट उलयता दुसरो मिनिस्टर दाबोलीचो मिनिस्टर तो अगेन्स्ट उलयता हेंच्याच भितर एकवट ना हेच्या भितर जर कोण सफरार आसा जाल्यार आयज ते लोक सफर जावपाक लागलेले आसा आयज ज्या प्रमाणे आख्खे भारतांत जे प्रायवेटायज जावपाक लागलेले आसा BSNL प्रायवेटायज जाले एअरपोर्ट प्रायवेटायज जावपाक लागला LIC आमची प्रायवेटायज करपाक लागलेली आसा रेल्वेज प्रायवेटायज करपाक लागलेले आसा हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जर तुमचे कडेन म्युन्सिपाल्टी सुद्दां जर तुमचे कडेन चलोवपाक जायना ती सुद्दां प्रायवेटायज करा अडानी आनी अंबानी आत्ता रेडी आसतलो ती म्युन्सिपाल्टी विकती घेवपाक करा प्रायवेटायज युनियन लिडरान सुद्दां सांगलें तेंचे जे युनियन लिडर आसा तेंच्यांनी केशव प्रभू तेणें पयर येवन सांगलेलें आसा जर तुमचे कडेन म्युन्सिपाल्टी चलोवपाक जायना जाल्यार आमच्या युनियना कडेन दिया म्हणून आमी चलोवन दाखयता म्हणून अशे लोकां कडेन ही म्युन्सिपाल्टी चलो हांगा फक्त कितें जाल्लेलें आसा हांगा हेंचो स्वताचो मिनिस्टरचो इंट्रस्ट ना तेका फक्त पडलेले आसा जाल्यार इलेक्शनाचे पडलेले आसा वॉर्ड कशे रिजर्व करपाचे ऑपोजिटाक कशे डिफीट करपाचे हेच्या भितरूच घुसपालेलो आसा फाटल्या दिसांनी कितलेशे स्टंट केले मिनिस्टरान सगळ्या लोकांक बायलांक घेवन दादल्यांक घेवन सगळ्या वॉर्डांनी वचून सारणी मारून क्लीन केले आता ही गार्बेज क्लीन करा त्याच लोकांक घेवन या देवा सकयल ते फक्त तुम्ही स्टंट करताले इलेक्शन स्टंडाक इलेक्शन लागीं पावला म्हणून ते सारण मारताले रस्त्याचेर देवा आता हांव त्या लोकांक त्या बीजेपीच्या मंडळाक सांगपाक सोदता आता देवा तुम्ही सकल्यान हो कचरो जो आसा आख्खो आमचो मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो वास्कोचो दाबोलीचो हो क्लीन करून दाखया हांव तुमकां चॅलेंज करता हो क्लीन करून दाखया आनी जर तुमी हे क्लीन करना 2 दिसाचो टायम दिता तुमकां कित्याक फाल्यां सॅटर्डे संडे मंडे पर्यंत आमी रावतले मंडे पर्यंत रावना जाल्यार हांव आख्खे मुर्मुगांवाचे आख्खे वास्कोचे लोकांक तशेंच दाबोलीचे जे वॉर्ड 1 ते 25 वॉर्ड्स येता आमकां म्युन्सिपल कावन्सिलान तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता वचून सगळो कसो व्हराय आनी आमी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायकाच्या घराच्या भायर उडोवया ताका भोगून तें कित्याक तेजी जबाबदारी ही इज रिस्पॉन्सिबल आयज एडमिनिस्ट्रेटर तेंचो गव्हर्मेंट तेंचो पयशे जाय जाल्यार फाल्यां अरे तुमी सेलिब्रेशनाक लागून 100 इयर्स म्युन्सिपाल्टीचे सेलिब्रेशन कितले कोट्यांनी पयशे येयले मरे खंय गेले ते पयशे आयज 68 लिबरेशन डे सेलिब्रेट करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटान 300 करोड दिले खंय गेले पयशे आमचे बारीक लोकांक वर्कर्सांक हेंची सॅलरी घालपाक जायना एक टोटल तेंचो एस्टिमेट काडपाक गेलो जाल्यार 2-3 कोटी आसतले तेंचे जे डिमांड्स आसा ते सगळे पळोवपाक गेले जाल्यार हे अरेंजमेंट करपाक जायना ही बिश्टी तुम्ही नाटक जे करता ते करचे न्हू हांव वॉर्न करता
अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर ही जी तू घरात बसून जी फटींगपणा करता लोकांकडे भायर सर तू आख्ख्या गोंयचो सोडूनच दी तुका फक्त तुजी घर तरी सामान तुजी जी म्युन्सिपालिटी आसा एका टायमार तूं त्या म्युन्सिपालिटीचो कावन्सिलर आसलेलो तुका मात तरी दूख दिसूंक ना त्या वर्कर्सांचे आमकां दिसता दूख त्या वर्कर्स सिटी क्लीन तेंची जबाबदारी सो हांव मागता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराचे इमिजिएटली ह्या लोकांचो रिसॉल्व इश्यू सॉर्ट आउट करना जाल्यार आमी मंडे पर्यंत वायट पळयतले आनी ट्युजडे सगळ्यांक लोकांक घेवन हाडून गार्बेज तुज्या घराच्या भायर उडोवपाक लायतले हांव मागता शंकर पोलजे घेवन हांव शंकर पोलजे सोशल एक्टिविस्ट मुर्मुगांव. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव मिलिंद नायकाचें रेजिग्नेशन मागता कित्याक मिलिंद नायक केपेबल ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर म्हणून थंय बसपाक. एक सादे प्रॉब्लेम जर तेचे कडेन सॉल्व जायना न्हू हे गार्बेज प्रॉब्लेम हे लोकांचे हे म्युन्सिपालिटीन लोक जे स्ट्रायकार बसले कितें आनी ती गरीब लोक ते ही घाण काडटा न्हू आमी आमच्या दोळ्यान पळयता डे टू डे लायफान ते आमचो इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. जी सगळी बुरशेपणां आहा न्हू आपूण त्या घाणीन रावतात आनी ती घाण काडटात ते हे लोक जे आतां स्ट्रायकाक बसले ते आनी हो मिलिंद नायक आपल्या घरान बसून ऑर्डरी सोडटा. अरे आमी मुर्मुगांवान सगळे वाटेन त्रासान आहा. मुर्मुगांव इज अ डिझास्टरस प्लेस कितें हांगा केन्ना कितेंय जावंक शकता. वी आर सिटींग ऑन अ टायम बॉम्ब आनी कोणा खातीर हे असले मंत्र्यां खातीर हे करप्ट लोक हे सारखे कितें हे लोक इलेक्शनाक निवडून येवंक जायना कित्याक असले लोक निवडून येवप म्हटल्यार ही परिस्थिती. आयज आख्खे गोंय न्हू स्ट्रायकाचेर आहा. खंय ना खंयच्या ना खंयच्या गांवांत कसले ना कसले तरी प्रॉब्लेम. बीजेपी सरकार समर्थ ना हो गव्हर्नमेंट चलोवपाक. हे जे बसलेत न्हू आतां मिनिस्टर हे सगळे लोणचे केला न्हू हेंच्यांनी 13, 17, 15, 12 हे समर्थ ना हो सरकार चलोवपाक. तेंचे कडेन कॅपॅसिटी ना. कित्याक सांग आयज जी परिस्थिती सादी म्युन्सिपालिटी हे जर प्रॉब्लेम सॉल्व जायना न्हू तेंच्यांनी घरा कडेन बसपाचें. तुम्ही घरा कडेन बसपाचें. आयज लोकांक इतले त्रास जाता इलेक्शन जाता तुम्ही डिक्लेअर केलें. इलेक्शन डिक्लेअर केलें थंय आरसी काडटलो मागीर इन्कम सर्टिफिकेट काडटलो बाकीचे ओबीसी आहा हे सगळे डॉक्युमेंटेशन केन्ना करपाचें. मिलिंद नायकाच्या घरा वचून करपाचें आमी हे सगळे मिलिंद नायकाच्या घरा करपाचें आमी. अरे म्हाका एक सांग म्युन्सिपालिटी टू मिलिंद नायक हेचें घर आहा फक्त डिस्टन्स 3 किलोमीटर. थंयच्यान हांवें येवन एड्रेस करूंक शकना. बिचोले पावलो इनॉग्रेशनाक. प्रमोद सावंत काल काय पयर केन्ना तरी इनॉग्रेशन जाला थंयसर रोड वायडनिंगाचें कसलें तरी कितें आनी थंय पावलो तो इनॉग्रेशन करपाक पूण ह्या लोकांक एड्रेस करिना. दॅट मीन्स इज नॉट केपेबल. तो फिट ना मिनिस्टर म्हणून. आमी मागता हे जाता इतले बेगीन म्युन्सिपालिटीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय नाल्यार आमी रस्त्यार करतले लोक तांकां सपोर्ट करतले कित्याक ही घाण सगळी आमी सोदूंक शकना. ऑलरेडी आमी कोळसो खाता. यांच्या आशिर्वादान या मिनिस्टराच्या आशिर्वादान हो न्हू मिनिस्टर जो आहा हो लिटरली आमकां मुर्मुगांवच्या लोकांक जितो मारूंक उठला. आमकां आमच्या भुरग्यापणांचे करियर काबार करपाक उठला. कितें हेणी मुर्मुगांव सत्यानाश करून सोडला. हांव मागता मुर्मुगांवच्या लोकांकडे असल्या मनशांक निवडून हाडून नाका असल्या लोकांची पॅनलां सुद्दां येवंक जायना. कितें हे दुष्ट बुद्धीचे लोक हे बरे इनोसंट लोकांक काबार करपाक उठले. 350 लोक बसल्या थंयसर स्ट्रायकार प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. सोमार मेरेन शंकर बामणकरान सांगला तशें डायरेक्ट सगळो कचरो मिलिंद नायकाच्या घरा कडेन वयतलो आमी ओगी रावचे ना. देव बरें करूं.